देव बरो दीस दी म्हूण मागता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, विशेष रितीन बाळक जेजूच्या भक्ती खानो परत दीस उदेला. ह्या दिसाचो उजवाड पळोवचे भाग म्हाका आनी तुका देवान फावो केला. अर्घा आमी दिवया. वय, जायत्या कश्टांनी आमचे दीस आमी सारून आसा. जायती बेजाराय आमच्या मतींत आसा. जायती खावचेंनी आमच्या कुटुंबा विशांत, आमच्या फुडारा विशांत, आमच्या सगळच्या सांध्या विशांत आमचे थंय आसा. पूण आमचो देव आमकां सोडून घालिना म्हणल्यार आमच्या फाटल्या जिवितांत रुजू जाला हाका आमी साक जावन आसा. तर एक घडीभर मौन रावया. सर्व आमचे आटे विटे ह्या दिसाची कावचेंनी दुबाव सवालां सगळी सोम्याच्या पांयांतळा दवरया. त्याच वखदा आमी बागी भलायकी बरी आसा, सगळें बरें आनसलून आसा. जायतो लोक ह्या कोरोना पिडे वरवीं कश्टांत आसा. मुगलें जिवीत कितें म्हूण तांकां कळीत ना. जायत्या कुटुंबाच्यांनी तांच्या कुटुंबाच्या सांद्याक होगडायला जावं पुरो तें दूख तांचे थंय आसता. त्या हर एका भक्तिका पासून ह्या वेळार आमी मागया. जितना सांगता मागता हांव आमच्या बुजवणेचो आदार खंडी जावन तांच्या बऱ्याक पडटलो. सगळी जी कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा, कोणाक आमची मागणी आमी बसायल्यांत, तांचे खातीर ह्या वेळार भक्तीपणी मागया. सर्गाचेर आनी उल्हास पाव. आलेलुया. कित्याक जाका तूं वोवंक फावो जाल्ली. आलेलुया. तो आपणे सांगिल्ले बरें जीवन जाला. आलेलुया. आमा पासून देवा लागीं माग. आलेलुया. संतोष आनी उल्हास पाव अंकवारी मोरये. आलेलुया. कित्या सोमी खरोच जीवन जाला. आलेलुया. प्रार्थुया. ये देवा, तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जीवनपणा वरवीं संसार संतोषांव तुवें दया केली. ताचे माये अंकवार मोरये मरिफात ससनाचे जिनियेचो संतोष आमकां लाबासो कर म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदांच सर्वता. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदांच सर्वता. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदांच सर्वता. आमेन. आनी आतां एक खंतेच सर्व पिडेस्तां पासून प्रत्येक रितीन कोरोना पिडेन कश्टाच्या आमच्या भावां भयणी पासून मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जाव. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडोवं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां नेवा. न मानमुरी कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुक्षीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुक्षीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुक्षीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता,
स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ खुशीचें जेजू भागिवंती मोरये देवाचे माये आमच्या बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ खुशीचें जेजू भागिवंती मोरये देवाचे माये आमच्या बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ खुशीचें जेजू भागिवंती मोरये देवाचे माये आमच्या बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ खुशीचें जेजू भागिवंती मोरये देवाचे माये आमच्या बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ खुशीचें जेजू भागिवंती मोरये देवाचे माये आमच्या बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ खुशीचें जेजू भागिवंती मोरये देवाचे माये आमच्या बापयां खातीर विनंती कर काळार आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ खुशीचें जेजू भागिवंती मोरये देवाचे माये आमच्या बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता आमेन. आता मौनपणे पवित्र मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक आमकां सामी तयार करया. प्रवेश गिताद्वारे ह्या मिसाक सुरवात आमी मागया.
모두 상관없다. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या आत्म्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. क्रिस्तातय मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, आयच्या वांजेलांत जेजू ख्रिस्त सान पेद्रोको पुय सभेचे मस्तक जावन विंचून काडटा. ताच्या आदीं पुय सभेचो वडील जावच्याक कसलें लक्षण आसा जंय, कसलो शेगूण आसा जंय म्हणून तो दाखयता. जेजू क्रिस्त कोणायकी एकल्या कामाक विंचून काडटा आसतना तो जाणा. तसो जाल्यार थंय कसले शेगूण गूण आसा जंय म्हूण तो जाणा. आनी तें आयच्या वांजेलांत आमी पळयता. हे जेजू क्रिस्ताचे विंचवणी आमच्या जिणेकी सरी जाता. पळय सभेंत, धर्मीक जिणेंत, आमच्या समाजींत आमकां वडील जाय. तांचे तें कसलो शेगूण आसूंक जाय मुख्य जावन तें आमकां हांगा दिसून येता. भाव भयणीनो, आमकां क्रिस्ताचो पटलाव करूंक, ताचे खातीर वावरूंक देवान आपयलां. आमकां फोव तें लक्षान शेगूण सरस्पो दिवन दिवं म्हूण मागया. जर तर तें विसर पडल्यांत जाल्यार आमच्या पथकांची दुखदन बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडात विचारून वायटां धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. होमचो अपराध, होमचो अपराध, होमचो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच संकवार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पथकां बगसून आमकां सत्साच्या जिविता पावो. आमेन. प्रार्थुया. बापा, तुझ्या पुता जेजूक महिमेवंत करून आनी पवित्र आत्म्याक धाडून सर्गींची दारां तुवें आमकां उगडलीं. हे देवत्या देण्याच्या वांटेली जाल्ले उरवीं आमची भक्ती फळां बरी जावं, आमचो भावार्थ तीर जावं. आमच्या समेत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. दमदुतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी अग्रिप्पा राय आनी बेर्नीस कुवर्न सेजारेयाक पावल्लीं ती फेस्तुसाक मेळूंक गेलीं. तांकां साबार दीस पर्यंत थंय रावूंक पडलें. ह्या संदर्भार फेस्तुसान पावलोचो प्रस्ताव राया मुखार घालो. तो म्हणालो, हांगा फेलिक्सान बंदेंत दवरलो एक कैदी आसा. हांव जेरुसलेमाक गेल्ल्या वेळार प्रधान याजकांनी आनी जुदेवांच्या मालगाड्यांनी ताचे विरोध म्हजे लागीं फिर्याद दाखल केली आनी तो गुन्यांवकार म्हणलें तीर्प दिजे म्हूण म्हजे लागीं मागलें. पूण कोणाकय ताच्या वादी हुजीर उबो करन
आरोपा विरोध आपलो प्रतिवाद करूंक संद्राप दिल्ल्या करीत ताका शिक्षा दिवची रोमाचे न्याय पद्दतीक विरोध म्हणून हांवें तांकां जाप दिली. त्या पासत ते हांगा आयिल्ल्या वेळार हांवें कांय गळाय केली ना. बगार दुसऱ्याच दिसा नितीसभा आपोवन हांव सिंहासनार बसलो आनी त्या मनशाक म्हजे हुजीर हाडूंक हांवें हुकूम दिली. पूण ताचे विरोध ताचे भोंवतणी उबे आसले तरी ते मांडटले म्हूण हांव चिंतून आसलो तसले खंयचेय अपराध तांणी मुखार हाडले नात. पूण तांचेच समर्थी विशयांत आनी कोण एकल्या जेजू नांवाच्या मनशा विशयांत ताचे लागीं तांणी थोडी हुजीत चलयली. हो जेजू मौन पावलो पूण आतां जिवांत आसा म्हूण पावलू सांगतालो. ह्या तरांच्यो संगती कशें इत्यार्थ करच्यो म्हूण म्हाका समजनासतना ताणें जेरुसलेमाक वचूंक आनी थंय ताची दर्याफ्त जावंक म्हाका ताका खुशी आसा गी म्हूण हांवें पावला लागीं विचारलें. पूण आपणाचो न्याय चक्रवर्ती हुजीर जाता पर्यान आपणाक पार्या काल दवरचें म्हूण पावलान मागलें. देखून चक्रवर्ती सरशी धाडण दिसर हांगासर तो पार्या काल आसूं दी म्हूण हांवें फरमायलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उडकार. सर्वेस्परान सरकार आपलें सिंहासन उबारलां. सर्वेस्परान सरकार आपलें सिंहासन उबारलां. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी, जिव्या म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी आनी ताचें सव उपकार केदींच विसर नाका. सर्वेस्परान सरकार आपलें सिंहासन उबारलां. पृथ्वी प्रास मळब जितलें उंच आसा तितली विस्तार आसा तुजी दयाळाय तुजी भक्त करतल्या थंय. उदेंत आनी आस्तूम जितलें एकामेकाक पयस आसात तितलें पयस आमची पातकां आमचे तावन तूं काण उडयताय. सर्वेस्परान सरकार आपलें सिंहासन उबारलां. सर्वेस्परान सरकार आपलें सिंहासन उबारलां. थंय तावन सर्वांचेर आपली रजवटकी तो चलयता. तुमी देवदूतानो ताची हुकूम पाळटल्या बळवंत आनी पदवेदार बोडव्यानो सर्वेस्पराक वंदिया. सर्वेस्परान सरकार आपलें सिंहासन उबारलां. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुआम परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभतो. महिमा तुका येसुम्या. तोळ जेवण जातस जेजू सिमोन पेद्रो लागीं विचारी लागलो, सिमोन जुआंवच्या पुता हांचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय गी. ताणें जाप दिली, वय सम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. परत्यान दुसऱ्या बोटी तो विचारी, सिमोन जुआंवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी. पेद्रोन जाप दिली, वय सम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण
तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. जेजून ताच्या लागीं तिसऱ्या फावटी विचारलें, सिमोन, जुआंवच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी? जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसऱ्या फावटी विचारलें तें आयकून पेद्रूक मनांत दुखलें. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या, तूं सगळें जाणाय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हळें, सरय म्हज्या बोकऱ्यांक. सतस हांव तुका सांगता, तूं तरणाटो आसतना तूं स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतलोय. तूं म्हातारो जातना तुजे हात विस्तारून धरतलोय आनी तोळ दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. खंयच्या तराच्या मरणान पेद्रून देवाक महिमा हाडटलो हें दाखोवन जेजून अशें म्हळें. उपरांत ताणें ताका म्हळें, म्हजो तूं पाटलाव कर. देवाचें उतर वाकणी तुका क्रिस्ता. देवाचें येवचें, देवाची मांडवळ विशेश ती आमकां समजना आनी तेन्ना आमी खंत बेजाराय पावता. आमच्या सैमा प्रमाणे तें आमकां सगळें मेस्तां भोगता. हें हांव सांगता कित्याक म्हळ्यार आज समाजींत संवसारांत व्हडलो एक कर्ग आयला. तें पळयतना हाचे विशयी आयकतना तें भोगतना आमकांय खंत बेजाराय भोगता. आमच्या मतीकी दूख भोगता. कितें करचें खंय वचचें म्हूण कळना. तें वाजबी जावन आसा. पूण एक सत आमी समजूंक जाय, देवाचें येवजन विशेश ताची मांडवळ अपरिमीत आमकां ती समजना. ती समजूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आमी आतां आयच्या वांजेलाचेर दीस गेल्या. जेजू पेद्रू लागीं विचारी, पेद्रू मांवच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून. आनी परतून 3 फावटी तो विचारता. आनी पेद्रू निजा की जेजूचो मोग करतालो. आनी जेजू विचारता, हांचे प्रास तूं चड म्हजो मोग करताय गी म्हणून. हांचे प्रास म्हळ्यार कितें तें? बरयणार 2 अर्थ दितात. पयले, पेद्रूक आसली 2 ताचे जाळ, बायल, भुरगें, कुटाम, तांचे प्रास तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून खंडी जावन जी पेद्रू मोग करतालो. देखून वय सोम्या, तूं जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हणून. ताच्या की वर्त्या तरान ताचे सांगाता शीस आसले, दुसऱ्या अपोस्तली आसले, तांचे प्रासी चड तूं मोग करताय गी म्हूण जेजू विचारी. आनी येयी जाल्यार सत तें तांचे प्रासी चड आपूण मोग करता गी म्हणलें पेद्रू नेना आसलो. खंडी जावन ताका जाता इतलें मोग करता म्हूण तो जाणा आसलो. पूण तांचे प्रासी चड करताय गी म्हणून ताका तो नेना आसलो. देखून तो एका तरान दुखां गळोवन सांगता, सोम्या, तूं जाणाय, हांव नेना. ताणें सांगूं ना, तूं जाणाय तांचे प्रास चड करताय म्हूण तो रडटा. ताची दुखां जावन आसा ताची जाप. ती सताची दुखां. हे 3 फावटी जेजू क्रिस्त ताका विचारता कित्याक म्हळ्यार अपोस्तल जाणा आसले. पेद्रून जेजूक 3 फावटी नेगार केला म्हणून मोरी जाणा आसली खंय. आनीक पेद्रूक खंत बेजाराय भोगताली. ताच्या काळजान कांत वयतालें, म्हज्या मेस्त्रीक हांवें नेगार केलें न्ही म्हणून. आनी एकलो बरयणार सांगता, मोरये मुखार वचोंक तो फाटीं सरतालो. मोरयेची तिच्या पुताक आपणें नेगार केलें म्हणून. ताच्या काळजांतलें हें दूख काडच्या खातीर, ताच्या खातीर काळजांत समाधान दिवच्या खातीर ताका अपोस्तला मोदें
परतून हाडच्या खातीर 3 पोटी जेजू क्रिस्त विसारता. 3 पोटी तुवें नेगार केले, तूं आतां म्हजो मोग करता गे म्हणून 3 पोटी तो विसारता. क्रिस्ताचे मांडावळ विशेष आमकां समजना ती. आनी अपोस्तल पेद्रुसा खरी जाप दिता. तेन्ना कितें म्हणटा 3 पोटी, पोस म्हज्या शेळयांक, पोस म्हज्या बोकरांक. तर जेजू क्रिस्त पेद्रूक एका प्रत्येक कामा खातीर विसरून काडटा. पुय सभेचें मस्तक जावन विसरून काडटा. त्या विसरून काडटना आनी ह्या सवालाक संबंद कितें? हे सवाल घालनासतना ताका विसरून काडये ते आसले. ह्या सवालाक, ताच्या जापीक आनी ताच्या दुखाक आनी जेजून ताका दिवच्या हुद्द्याक, ह्या एक कायद्याक संबंद कितें? संबंद कितें म्हळ्यार आमकां पुय सभेंत वा हांवें सांगीत समाजींत, राजकीय समाजींत ह्या साद्या समाजींत एक स्थान आसा जंय जाल्यार हाचें मुख्य लक्षण कितें म्हळ्यार हांवें ताणें ताचो मोग करीत जाय. जेजूक, पेद्रूक जेजूचो मोग आसूंक जाय आसलो. हे बायलान तो दाखयता, जेजूचो दाखयता, तूं म्हजो दुसऱ्यांच्या चड मोग करता ही म्हणून. आनी पेद्रू उक्त्यान सांगता, जर तर एका कोयंताच्या एका सिस्टरीक वडील जावन विसरून काडी जाय जाल्यार ताका जाय आसलें लक्षण कितें म्हणल्यार सवाल. मुख्य लक्षण, त्या लक्षणा शिवाय तिका थंय व्हरूंक फावो न्हय, थंय वचचेंच न्हय, कश्ट जाताले. तिका लक्षण कितें म्हळ्यार आपणाच्या समुदायाची ताचो मोग आसूंक जाय. जेजू क्रिस्ताचो तिका मोग आसूंक जाय. जेजू क्रिस्ताचो मोग आसूंक जाय. आनी तिणें आपूण वडील जावन वावुरतना, दीस रात वावुरतना जेजू क्रिस्ताच्या मोगाचें लक्षण जावन बायल्यान कोणी जावन मोग करीत जाय शिवाय दुसऱ्या इराद्या खातीर मोग करचें न्हय, दुसऱ्या इराद्या खातीर वावुरचें न्हय. हें आमी समजून घेवंक जाय. आमच्या रिलिजियस धर्मीक जिणेंत आमकां स्थान मान आसा, आमकां जाय वडील जाय, पूण तांचे थंय आसलो मुख्य लक्षण एकच एक, जेजू क्रिस्ताचो मोग. आनी त्या मोग बायलान दाखोवचो जेजू क्रिस्ताच्या बावंडाचो मोग. खंयचेंय काम केलें तर जाल्यार जेजू क्रिस्ताक आसच्या मोगाचें लक्षण जावन, बायली दिसवण जावन ताणें वावुरचें शिवाय दुसऱ्या खंयच्याच कारणा खातीर वावुरचें न्हय. हें आमकां कशें दिसून येता. तेन्ना जेजू क्रिस्त पेद्रू सांगता, तूं तरणाटो आसतना तूं ह्या पेंगटाक तूं बांदतलोय आनी भोंवतालोय. तूं प्राय जातना तुका बांदतले आनी तुका नाका आसले कडेन व्हरतले. असो अर्थ कितें? तूं म्हजो मोग करता तर जाल्यार तूं सॅक्रिफिसाक तयार जा. पळय पुस्तक सांगता खंयच्या तराच्या मरणान तो मरतलो म्हणून हें सवाल घाल्लें म्हणून. तूं जर तर म्हजो मोग करताय जाल्यार सॅक्रिफिसाक तूं तयार जा. न्हयच सॅक्रिफीस तुज्या वावरांत व्हडलो भोव व्हडलो सॅक्रिफीस, तुज्या जिणेचोच सॅक्रिफीस भेटोवंक तूं तयार जा. न्हयच म्हज्या थंय आसच्या संबंदांत, म्हज्या भावंडा थंय आसच्या संबंदांत, न्हय कित्याक तुका लागीं बगता, मेसवाता, स्थानमान मेळटा, बागा ती म्हजी भाव भयणी म्हणलें उडासोर. आनी म्हजो तूं मोग करताय, सगळ्यांच्या की व्हडलें मोग करताय म्हूण दाखोवन तांचो मोग तूं कर, तांच्या खातीर तूं वावर. वय क्रिस्ताच्या 3 सवालांक आनी ताणें सांगच्या निमाण्या उतरांक संबंद आसा. हो संबंद आमी समजून घेवंक जाय. पुवी सभेंत, आमच्या समुदायांत, राजकीय संगतींनी, हर एका संगतींनी आमकां वडील जाय, पूण तांचे थंय आसा जंय जाल्यार भोव मुख्य लक्षण क्रिस्ताचो मोग. क्रिस्ताचो मोग आमी दाखोवचो पेल्याक बरें करच्यान, पेल्याचो मोग करच्यान शिवाय आपणाक बरें जायचें म्हूण न्हय.
कोणी म्हाका लागीं आसा म्हणून न्हय, कोणी म्हाका संबंध करता म्हणून न्हय, पूण क्रिस्तचो मोग आपूण करता म्हूण दाखोवच्या खातीर न्हू तो बायल्यान ह्या तरान दिसून येता. आनी सांग पेद्रो तें आमकां मेळटा न्ही. वय जर तर जानवया प्रमाणे विसचें तर जाल्यार भोवशा एकलो बरयणार सांगता सांजुवांक जेजू क्रिस्तान विसरून काडी जंय आसले. जर तर दुसऱ्या वावरा विशयांत वावरांत संबंद जावन विसरून काडचे जाल्यार पावलूक ताणें विसरून काडूं जाय आसलें. पूण जेजू क्रिस्तान विसरून काडलें पेद्रूक. सादो तो, कालतो तो, भोव कालतो, देखून तो रडटा, देखून तो मोरया मुखार वचूंक लज येता. आनीक निजाकी तो आपणचो जीव सॅक्रिफायस जावन भेटयता. हे आमी पयल्या वचपांती पळयता. सान पावलो रोमा शहराक वेता, थंय जाल्यार राया मुखार जेजू क्रिस्ता थंय विशयान उलयता. आपणा विशयान तो उलयना, जेजू क्रिस्ता विशयान उलयता. हे मोगाचें लक्षण जावन आसा. तर भाव भयणीनो, देवाचें मांडावळ विशेश ताचें येवजन विशय आमकां तें दिसना. आनीक आमचे थंय वादळ आयलेल्या वेळार आमी आमचो भावार्थ सांडचो न्हय. इगर्ज मातेच्या सुरवेर क्रिस्तांव दग दिताले. टेटुलियनान सांगलेलें आसा, क्रिस्त माट्यांच्या रगात पोय सभेचें बी म्हणून तशेंच जालें. आमचे वयर कितले वादळ आयल्यार ताचे जैत उरोवंक आमकां जाता, कित्याक आमच्या काळजांत क्रिस्ताचो मोग आसूंक जाय. ह्या वादळी क्रिस्ताच्या मोगाचें लक्षण जावन आमी सोसूंक जाय. हे उदारपण आमचे थंय आसूं दी म्हणून आमी बलिदाना वेळार मागया. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदा देवपाक मानता तशें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्यातलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नक्या पवित्र पश्चातापाक सरस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या भोव पवित्र बापा, तुज्या भुरग्यांच्या बलिदानाचेर तुजी काकुळची दिश्ट घाल आनी तें तुका मानता तशें जावच्याक पवित्र आत्म्याच्या येण्यान आमची अंतस्करतां नितळ निर्मळ कर. हे आमी कलतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आवेती सर्वेस्पराथय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सत्संच्या देवा,
सर काळ्यांनी सत जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वसों फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिसली पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपल्या पदवेन सर्गार सोडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी जे सर्गींचे दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Pavitr, 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 दळबारां सुसुरीस पोरतूं, सर्गन संसार भला तुझ्या वैभवान, उंसर्गी तुका जय जय, सर्वेस परचनावे ततका जय, उंसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सुसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसां दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर पोवची. तेच परी जेवण जातास ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कराराचें रगात पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासो तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Bort so gut purgatorio. सुमीचे सुजीवन झाला हो बावरता सोगूट आम्ही परगडता जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणासानी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोड आनी सोडोवपाची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजे सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमी समेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पोरा ओके प्रितेमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे ह्या जिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे सगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळी मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता. आमकां मर्ये देवाच्या माये सांगाती भाग्यवंत दमदूता आनी सरकाळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजे महिमा आमकां फावो कर क्रिस्तांव आमच्या सम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें आमच्या बापाचें मागणें आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज कायम, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पथकां भोगूस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार.
सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गीचे मागणे आमच्या सोडोनदारा जेजू क्रिस्ता येणे बरोवशें रगतले आमकां तुजे उदार काकुती सर पथकांतली सुटय आनी सर अखंडांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी त्यो कुशोर म्हणजे शांती देणे कोटान सांबाळ तूं जियेताय राजर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोमयांची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणा पयल्यान ती आमी समेस्त सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुजे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन स्वागत करता तुझ्या येण्यात राखून रावता ये वेगी ये मूल लाले मागता ये तू सोम्या परता तुझे घरी येण पावला दरुगट रावला तुझे घरी येऊन पावला कणसा दरुगट रावला रास्तू कर्या बिडा निवास करवोच्या कर्मोच्या घरा ये तुझ्या काळजात स्वागत करता तुझ्या येण्यात राखून रावता ये वेगी येऊन लाले मागता ये तू सोम्या परता प्रार्थुया सगळ्यांच्या बापा आमच्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं तूं आमच्या आत्म्या नितळ करता आनी पोसताय हे दिसाचें पोशण घेवन सस्तचें जिवीत आमकां मेळूं जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफत आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो
तुमचे सवय आसो आणि सपदवेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोट उपकार. मोगल पुत्रा सोमे आमच्यावर आशीर्वाद आमकां. Bagay ko sa Jukarwera, ang kamsi tuwa ang tiyang tismantling, papasip ta siya na po itat min sinabi.